नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाण 39 वरां भरपा खातीर सरकारान शाळांक वेगवेगळे टायम टेबल दिल्यात. प्रुडंट कांय स्कुलांच्या कांय हेडमास्टरांक मेळ्ळे. हेडगेवार आनी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर स्कुलां फूल डे करपाक तयार. मोस्ट प्रॉब्ली आमी फूल डे स्कुलाची वचपाची तयारी चालू आसा आमची. म्हणजे आमी एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट घातला पयर की फूल डे रावले जाल्यार दनपारचे जेवणाची जर वेवस्था गव्हर्मेंटान, कित्याक गव्हर्मेंटान म्हटलें की गव्हर्मेंट स्कुलाक करता म्हणून. सो प्रायवेटाची ती आत्तां तेणी एक्सटेंड करूना. हय, एडेड स्कुलाक ना ती. सो आमी एक रिक्वेस्ट केला की आमकां जर तुमी हें करता आसात मिड डे मील एक्सटेंडेड किंवा दनपारचो मिड डे मिला खातीर प्रोविजन दिता आसत जाल्यार कदाचित मोस्ट प्रोबेबली. पूण कित्याक आमकां फक्त 9th करूंक मेळना. जरी NEP 9th इम्प्लिमेंट जाले, आमचे सेम टिचर्स दोज आर टिचींग इन 9th दे टीच इन क्लास 5th 6th 7th आसा. सो आमकां टायम टेबल कॉमन करचें पडटा. म्हणजे जर आमी आतां 40 मिनटांचे पिरियड केला, वी हॅव डन इट फॉर 5th ऑनवर्ड सगळ्यांक 5th to 10th. फूल डे स्कूल केले जाल्यार 5th to 10th सगळ्यांक करचें पडटलें. सो मागीर तो थोडोसो हें जर आमचो हें जालो आसत, डिमांड जर फुलफील जालो जाल्यार मोस्ट प्रोबेबली वील बी गोईंग फॉर फूल डे स्कूल. ऑलरेडी हय पयर घातला. पयलीं मिटिंगेक घातला. मिटिंगेकूच तेंचें आशिल्लें 1 to 1 मिटिंगेक तुमचें कितें कितें डिफरंट डिमांड आसा ते आमी तेंच्या समोर पुटअप करप अशें केलें. आमचें स्कूल जें आसा, आमच्या स्कुलान सद्याक पुराय दिसाचे जो पर्याय आसा तो स्विकारपाचो निर्णय घेतला. आमच्या मॅनेजमेंटाची पयली मिटींग जाली, फॉलोड बाय मॅनेजमेंटान स्टाफा बरोबर मिटींग घेतली. मागीर आमी PTA एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग घेतली आनी कांय दीस पयलीं आमी PTA एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग घेतली आनी पेरंट्स वर हॅपी की आमी पेरंट्सांक इन्वॉल्व केले म्हणून डिसिजना भितर. आनी पेरंट्सांनीच उत्स्फूर्तपणान आनीक मेजॉरिटीन अशें ठरयलें की आमी पुराय दिसाचो पर्याय जो आसा तो पर्याय स्विकारचो म्हणून. कारण आयचो काळ जो आसा तो जसो NEPक सांगला की वोकेशनल एप्रोच आणि स्कील एप्रोच हे दोन्ही जर डेव्हलप जातले जाल्यार पुराय दीस स्कूल ही गरज आसा. आणि त्या नदरेंतल्यान आमी आमच्या स्कुलांत रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरान हो पुराय दिसाचो जो ऑप्शन आसा तो स्विकारपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. पालक आनी शिक्षकांची 2 दीस सांजे 4 जावन 10 मिनटां मेरेन स्कुलां आनी उरिल्ले दीस 1:45 मेरेन वर्ग घेवपाक तयार. फकत सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिवपाक जाय. Also, most of our schools are not prepared because we do not have a proper mess or wherein the children during the break time can go and sit, no proper canteens. So we would be obliged if the government gives us some time so that we make this infrastructure available to the children, make some arrangements for the canteen. Just now the rains have started and it is becoming impossible for us. Our parents also are working early in the morning. They come with an empty stomach, and if you do not give them proper food, they will not be able to concentrate. So this is one of the problem that we are facing. But nevertheless, if the government gives us some type of a concession wherein we are given some funds so that we can raise the infrastructure, would be obliged. 20 तारखेमेरेन तालुको पावड्यार शिक्षक, पालक आणि खात्यामदी बसका सुरू उरतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि सावयो डायज.